पुलीस बळाचो गैरवापर आणि आंदोलना संबंधाच्या प्रकरणावेल्यान कार्यकर्ते आणि विरोधी पक्ष फुडाऱ्यांक परत परत समस्न करून त्रास करता असो आरोप करीत आपाच्या फुडाऱ्यांनी पणजे पुलीस स्थानका सामकार आंदोलन केले। गोंयांत गुन्यांव वाडत आसात, मात भाजपान पुलिसांक राजकीय सूडबुद्धीत घुसपोवन दवरल्यात म्हूण आपान केल्ल्या चटई उशे आंदोलनात आपाचे फुडारी उलयल्यात। RDX खातीर पणजेच्यान दत्ता मुरगांवकर। आम आदमी पक्ष तसेच बाकीचे इतर विरोधी पक्षांक त्रास करपाचो हो यत्न चालू आसा भारतीय जनता पार्टीचो। आयज जे आमकां आपयला, स्पेशली म्हाका आनी संदेशाक समन्स आयिल्ले, दॅट इज इन रिलेशन टू अ एफिजी बर्निंग प्रोटेस्ट जो आमी 5 मार्चाक केल्लो इन फ्रंट ऑफ द BJP ऑफिसाची जी बिल्डींग आसा ताच्या भायर केल्लो। तुमकां सगळ्यांक याद आसतली। आतां तुमी जाणा हो प्रोटेस्ट आमी कित्याक केल्लो तो। आमचे लिडर श्री अरविंद केजरीवाल तसेच बाकीचे सगळे लिडरांक जे फेक लिकर स्कॅमाच्या केसीन, फेक केसीन तांकां टोटल 6 म्हयने 2 वर्सां अशें करून जेलीन घाल्ले, कोर्टान तांकां डिस्चार्ज दिल्ले। आनी हे जे नरेंद्र मोदीजी आनी अमित शाहजीचे जे षडयंत्र आशिल्ले ते लोकां समोर उघड जाले ते बरें आसा, पूण आमकां आनी आमच्या लिडरांक इतले त्रास केले। आमचो सरकार ह्या केसीच्या हाजेर उडोवपाचो तांचो प्रयत्न जालो। सो तो आमी आक्रोश दाखोवपाक हो 5 मार्चाक प्रोटेस्ट केलो। आतां प्रोटेस्ट करता तेन्ना आम आदमी पार्टी सुद्दां एक डिसेंट बिहेवियर आसता। आमी खंयचो रस्तो ब्लॉक करूंक ना ह्या प्रोटेस्टा वेळार। आमी कितें BJPच्या ऑफिसान वचपाचो प्रयत्न केलो ना। आमी खंयचे पुलीस आमचे जे पर्सनल आसा तांचे कडेन कसली धक्कामुक्की करूंक ना। इनफॅक्ट कोणूच नाशिल्लेच थंय। आमी हो एक लास्ट मिनीट डिसिजन घेतलो आनी गेले थंय। मातशे स्लोगन्स केले, एक एफिजी बंद केलो आनी इतले सुद्दां केले की एफिजी जो बंद करतकच म्हणजे जो पुतळो जळयतकच जे सगळे थंय आशिल्ले ते आमी काडून स्वता साफ केले आनी बॉक्सान घालून दवरले म्युनिसिपालिटी काडपाक। इतलो डिसेंट बिहेवियर आम आदमी पक्षाचो। सो ह्या केसी संदर्भात आमचेर एक FIR घाल्ली आसा आनी आज म्हाका आनी संदेशाक आपयल्ले। तांणी सांगला की कोड ऑफ कंडक्ट वायलेट केलो म्हणून। कोड ऑफ कंडक्ट CCP खातीर आशिल्लो त्या दिसा। Code of conduct is applicable only to political parties and any meetings or gatherings related to election campaigning. It is not a blanket prohibitory order. So you cannot say that we violated any code of conduct. आम्ही CCP इलेक्शनाचो campaign meeting नाशिल्ली ती. It was a political parties protest. दुसरे ताणे म्हळ्यार section 163 violate केले म्हणून regarding the assembly session that was going on. आम्ही protest केला 5 मार्चाक। assembly session सुरू जावपाची 6 मार्चाक। सेक्शन 163 नाशिल्लोच। सो ह्यो सगळ्यो तुमी ज्यो फटीची कंप्लेन करून आमचेर हो फटीचो FIR केला ताका आमी भिवपाचे ना। सो आज इतलेंच सांगपाक आयिल्लें आनी हांवें कितें केलां, सिन्स दे आर सेयिंग दॅट नो FIR हॅज बीन फायल्ड ऑर दे आर नॉट गिवींग द डिटेल्स ऑफ द FIR, हांवेंच एक कंप्लेन केल्या की तुमी BJYM आनी IT मिनिस्टर रोहन खंवट्याचेर ही तुमी कंप्लेन FIR करची, 3 दिसां भितर करची, जाल्यार आमी कोर्टान वतले टू ऑर्डर द FIR। आनी हातून हांवें सगळे तांकां एविडन्सूय दिला। तुमकां दिसतलें हे पळय, मिनिस्टर रोहन खंवटे एट द BJP एट द आउटसायड द GPCC ऑफिस, एफिजी बर्निंग। पुलिसा बरोबर धक्कामुक्की, सगळे एविडन्स दिल्ले आसा। 3 दिसां भितर गोवा पुलिसान आमचेर जी FIR केल्या तेच सेक्शन लावन BJPचेर, BJYMचेर आनी रोहन खंवट्याचेर FIR करचे, नाल्यार आमी फुडले स्टेप घेतले। आमी ह्या सरकाराक सांगपाक पळयतात की तुमकां जितली इन्क्वायरी करपाची आसा, जावं ती 39A प्रोटेस्टाची जावं आनी खंयच्या प्रोटेस्टाची, आयज करून घेयात। ती करता म्हणल्यार आमी हांगा बसतात। आनी जे पुलीस आसात, आमचे जे पुलीस भाव आसात, तांकां तांचे जे रेग्युलर वर्किंग आसा, जावं ते ड्रग्स जावं ते बाकीचे लॉ अँड ऑर्डर इश्यूज, ताच्या खातीर काम करपाक तांकां वाव दियात। तुम्ही पळयात न्ही, पुलिसानूच कंप्लेन केला, कोणेच कंप्लेन करूंक ना। थंयची जी बिल्डींग आसा थंयच्या कोणें कंप्लेन करूंक ना, रस्त्यार कोणें कंप्लेन करूंक ना आनी कोणेच कंप्लेन करूंक ना। पुलिसाक कंप्लेन केले की हांचेर एक्शन घे म्हणून। सो इट इज ऑब्वियसली व्हेरी simply it is done directly under the behest of the Bharatiya Janata Party government.